पेडण्या आणि पोरण्या गोयात 2 नवे बोगदे बांधपाचो प्रस्ताव कोकण रेल्वेन सादर केला अशी माहिती मेळ्ळ्या। पेडण्या आणि पोरण्या गोयचे बोगदे 3 दशकां सावन अस्तित्वात आसात। हे बोगदे दुबळे जाल्यात, हाका लागून ह्या दोन्ही बोगद्यांच्या समांतर दुसरो बोगदो बांधपा खातीर कोकण रेल्वे महामंडळान बांधकामा खातीर निविदा जाहीर केल्या। ह्या दोन्ही बोगद्यां खातीर सुमार 1500 कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केलां अशें कळटा। पळयात पुराय बातमी। पोरणे गोय आणि पेडण्यात 2 नवे बोगदे बांधपाचो प्रस्ताव कोकण रेल्वेन सादर केला। केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी गोयच्या रेल्वेत सुधारणा करपा खातीर अर्थसंकल्पात 515 कोटीची तरतूद केल्ली। तशेंच 4300 कोटीची कामां चालू आशिल्ल्याचें कळटा। 2 नव्या बोगद्यांचो प्रस्ताव आसा आनी बेगीनूच ताचेर रेल्वे मंत्रालया कडल्यान निमणो निर्णय जातलो अशें कळटा। पेडण्या आनी पोरण्या गोयचे बोगदे 3 दशकां सावन अस्तित्वात आसात। हे बोगदे दुबळे जाल्यात, हाका लागून ह्या दोनूय बोगद्यांच्या समांतर दुसरो बोगदो बांधपा खातीर कोकण रेल्वे महामंडळान बांधकामा खातीर निविदा जाहीर केल्या। पेडणेचो बोगदो 1561 मीटर आणि पोरणे गोयचो बोगदो 544 मीटर लांब आसा। पावसाच्या दिसांनी ह्या दोनूय बोगद्यांत गळटी जाता। वर्स 2020 पावसाळ्यात पेडणे बोगद्या कुशीची वणत कोसळ्ळी, ताका लागून सुमार 40 दीस रेल्वे येरादारीचेर परिणाम जाल्लो। ह्या दोनूय बोगद्या खातीर सुमार 1500 कोटी खर्चाचे अंदाजपत्रक तयार केला। हे काम पुराय जावपाक 38 म्हयने लागपाची शक्यताय आशिल्ल्याचे कोकण रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगिल्ल्याचे कळटा। नवे बोगदे तयार जावन कार्यरत जाले उपरांत पोरण्या बोगद्यांची दुरुस्ती करतले अशी माहिती मेळ्ळ्या। तशेंच ह्या 2 नव्या बोगद्या वांगडा गोंयांत 3 कडेन रेल्वे क्रॉसिंग स्थानकां बांधपाचो प्रस्ताव आशिल्ल्याचे कळटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।